प्लास्टिक आणि ई वेस्टाचो विलो लावंक सरकार उपाय काडटा। पैसो तसले सामान तयार करपी कंपन्यांच्या बोल्सांनूय येतलो। EPR पॉलिसी करूंक प्लास्टिक ई वेस्ट तयार करपी सामान करतल्या कंपन्यांक फी लावपाचें सरकारान थारायला। पोलीस खातीर आमी आतां एक UI फ्लोट करता टू मेक अ EPR प्लॅन। आमचो EPR प्लॅन करपा स्टेटीचो तो आमी करूंक सोदता। सो EPR प्लॅन म्हटल्यार कितें की वेस्ट जे मॅन्युफॅक्चर करता ताका कशें आमी टॅप करूंक शकता टू टेक केअर ऑफ अ गार्बेज, म्हणजे पयशे जे लागता ते कशें टॅप करपाचे तेजेर एक टेंडर फ्लोट करता, एक्सपर्टीज घेता टू फ्लोट द टेंडर। नंबर 1 आवर एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे EPR म्हणटा पळय ही पॉलिसी फ्रेम करपाक वी आर गोइंग टू फायनलायज द पॉलिसी ऑल्सो शॉर्टली सो दॅट मॅन्युफॅक्चरर्स टेक केअर ऑफ द वेस्ट। आतां आमी म्हणटा ती पॅकेट्स जे जाता जे लेस पॅकेट जाता, चिप्स पॅकेट जाता ती मॅन्युफॅक्चरर आसा, म्हणजे ते पॅकेटां भितर घालता, पूण ती पॅकेट सप्लायर कोण करता तांकां हेजेर EPR आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी थारायता। इंडिया भितर दोनूच स्टेटींनी केल्ली आसा EPR पॉलिसी, एक हिमाचल प्रदेशान आनी खंयची स्टेटीन केल्ली आसा। सो वी वॉन्ट टू बी द थर्ड स्टेट टू डू दीस पॉलिसी विच वील हेल्प अस इन सेटिंग आउट ऑफसेटिंग आवर एक्सपेन्सीस। प्लास्टिक ग्लासा सारकेलो कोयर हाताळपाक कलेक्शन सेंटर करतले। रॅक पिकर्सांक कोयराच्या बदला साखर कड्डण अशें सामान दितले। दुसरो कॉन्सेप्ट जो आमचे कडेन येयला दॅट वी आर गोइंग टू पूट ट्रान्सफर स्टेशन, म्हणजे आयडेंटिफायींग प्लेसीस ऑफ कलेक्शन, नॉट ट्रान्सफर, कलेक्शन स्टेशन ऑफ कलेक्टिंग ऑल वेस्ट एक्सेप्ट फॉर फूड वेस्ट। प्लास्टीक मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन प्लास्टीक एंड ग्लास, कित्याक रस्त्यार उडयता हे उडयता तो कलेक्शन कशें करप हेचेर आमी बारीक कलेक्शन सेंटर आमी करूंक सोदता। इनिशियली म्हाज्या मतदारसंघान कुट्चडे विथ द हेल्प ऑफ रोटरी क्लबाक वी आर स्टार्टिंग ऑन 1 जानेवारी आनी आमी 3 सेंटर करता वेर रॅग पिकर नॉर्मली तुमी पळयता जे रॅग पिकर आसा ते फक्त प्लास्टीक बॅग कितें पयशे मेळटा तेच कलेक्ट करता। सो आमी डिसायड केला की तांकां कितेंच कलेक्ट करपाचें ते हाडून आमचे कडेन प्लास्टीक दिवपाचें आनी इन एक्सचेंज आतां पयलीं कॅश करचें ना। एज इंडिविज्युअल म्हजी कमिटमेंट वी आर गोइंग टू गीव समथींग इन रिटेल। 1 किलो जर वेस्ट हाडलो प्लास्टिकाचो ताका 1 किलो साखर, 1 किलो तांदूळ, 2 किलो अशें करून आमी तो पॉलिसी डिवायज करता। सो दॅट इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी विदाउट द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट आय एम गोइंग टू लॉन्च इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी। हे मॉडल जे आसा हे आख्खे गोंयांत करपाचें इच्छा म्हजी आसा। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एकूच रोड सायड कलेक्शनाकूच 18 कोटी वर्साक मोडटा। सो हेच जर आमी ते बंद करूंक शकले आनी लोकांक जर हाडून हे रॅग पिकर हाडून ते प्लास्टीक वा आनी कितें वेस्ट आमकां हाडून दिवंक शकले आनी आमचे कलेक्शन सेंटराचेर दिवपाक शकले जाल्यार वी वील थिंक ऑफ हाव टू डू द सिस्टम। जानेर 2020 सावन चालीक लागपा आशिल्ले सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन गोंयांत टप्प्याटप्प्यान चालीक लावपाचें थारला। वी हॅड पुट अ बिल इन द असेंब्ली बॅनिंग प्लास्टीक आनी इन द असेंब्लीन हांवें सांगलेलें की ती इफेक्टीव फॉर 2020। सो मिटींग आशिल्ली टू बेसिकली जे आसा टू अंडरलायन वॉट बॅन वी हॅव टू रूल्स हॅव टू बी फ्रेम। बॅन केलें म्हणून जायना, ताका स्लो इम्प्लिमेंटेशन जाय। आमी कंपोस्टेबल मटेरियल आमी अलाव करपाचें। कंपोस्टेबल मटेरियल म्हणल्यार कितें आहा, इट इज मेड ऑफ मेज आनी तेजेर ते कंपोस्ट जाता, म्हणजे ते डिजिग्नेटेड जाता। सो दॅट वी वील बी अलाविंग। सो हे कशें फेजिंग आउट पॉलिसी जी आसा आमी ते आमच्या रुल्सान भितर करतले आनी बाय फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर or mid of December we will come out with the rules and regulations for phasing out. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी।